लेबर सोसायटींतल्यान पीडब्ल्यूडींत घेतिल्ले 1400 कामगारांचो प्रस्न अजूनही सुटना। 16 जून म्हणल्यार सरकार तांकां टेम्पररी स्टेटस दितलो म्हूण आतां मुख्यमंत्र्यान कळयलां। नाजाल्यार 17 जूनाक मेळपाक सांगल्यात। ब्रेस्तारा सकाळ सावन 200 कामगार आल्तिनार मुख्यमंत्र्याक मेळपाक म्हूण राविल्ले। तो मेळ्ळोच ना, ताणें रकाद दवरलो। पीडब्ल्यूडी लेबर सप्लाय सोसायटी युनियनाचे 200 कामगार बिरेस्तारा मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आल्तिनार गेले, मात तांकां मुख्यमंत्री मेळ्ळो 16 जून मेरेन सरकार तांकां टेम्पररी स्टेटस दितलो असो रेकाद मुख्यमंत्र्यान तांकां दिला। आमकां सरान फोन केलो आनी सरान आमकां सांगला की पीसीक तेणें इन्स्ट्रक्शन दिला की 16 जून मेरेन आमचें सगळें आहा कितें काम ते जाग्यार पडटलें म्हणून। जर 16 जून मेरेन जर तुमचें काम जायना जाल्यार 17 तुमी आपल्या कडेन येयात म्हणून सांगला तेणें। आनी पीसीक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिला की 16 जूनाक तेंचें जावकूच जाय म्हणून, तेंच्या हातीन ऑर्डरी पडपाक जाय अशें सीएमान सांगला। आनी आमी टोटल 1400 भुरगे आहात। फाटीं म्हटलेलें तेजे उपरांत प्रोसेस स्टार्ट केल्लो आसा। जे सरान कितें सांगलेलें सीएम सरान तेचेर तेणें कंप्लीट प्रोसेस चालू दवरलेलो। आतां फक्त इतलेंच जालें, आमी सराक मेळोंक इतले खातीर येयल्ले की जी फायल आहा आमची स्केलीची ती डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सान 2 म्हयने जाले पेंडींग पडले। म्हणून आमी आयज सराक मेळपाक गेले, ताका रिक्वेस्ट करपाक सराक की सर तूं मातशें लक्ष घालून तें मातशें आमचें काम बेगेंतल्या बेगीन कर म्हणून आमी हें सांगपाकूच सराक येयल्ले। पीसीक आमी फाल्यां सकाळीं मेळटले, पीसीक आमी आतां मेळ्ळले पूण पीसी ना। पीसीक आमी फोन केलो, पीसीन सांगला फाल्यां सकाळीं येयात म्हणून। आमी पीसीक फाल्यां सकाळीं मेळटले। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। सांकवाळ उपासनगरांत 21 कोटी मोडून बांदिल्ल्या कला भवनाचें कितें करचें असो प्रस्न गोंयचो कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकाराक पडला। कला आनी संस्कृती मंत्री जाले उपरांत 2.25 वर्सांनी बुधवारा मांद्रेकारान पयलेच फावट ह्या बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन केलें। कला आनी संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान बुधवारा सांकवाळ उपासनगरांतल्या कला भवनाची पळोवणी केली। 21 कोटी मोडून बांदिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचें कितें करप हो प्रस्न मंत्र्याक पडला। ह्या वेळार राना मंत्री श्रीमती अलिना सल्ढाणा आसली। एज अ आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ह्या बिल्डिंगेन हांव पयली फावट विजीट करता। हेचें कितें जो पर्यंत GSIDCचें आनी देन जे इंट्रस्टेड लोक आसले ह्या कला भवनाच्या फाटले तेंचो कॉन्सेप्ट कितें आसलो, कित्याक पासून तें सगळें करप हें आमच्या लक्षांत येना। येदें व्हडलें स्ट्रक्चर उबें केलां, हें कशें फर्निश करचें हेचेर आमी उपाय योजना आतां करतले। आनी उपाय योजना म्हणजे हांव एक घोशणा की हे जाल्या नंतर हें सगळें इजिना विदीन 1 year हे जे कला भवन आहा हें लोकां खातीर ओपन जावचें अशी आमची प्रामाणीक इच्छा आहा आनी तशें आमी प्रयत्न करता। उपासनगरांतल्या कला भवनाचो बऱ्यात बरो वापर करतले अशें कुठ्ठाळचे आमदार राना मंत्री अलिना सल्ढाणा म्हणटा। सांकवाळच्यान दिशांत परब। गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या आदारान नावेलकारांचे एकवटान नावेलीचे रोझरी ग्राउंडार ल्हान भुरग्यांचो फुटबॉल कॅम्प दवरिल्लो। कॅम्पाक आयिल्ल्या भुरग्यांक फुटबॉल किट वाटले। भुरग्यांनी प्रॅक्टीस वर्सभर तरी सुरूच दवरची असो सल्लो आदलो फुटबॉलर आनी सद्याचो मंत्री आवेर्तानान दिलो। I would like to tell the footballers, my upcoming footballers, in life, discipline and dedication is a must. And in football, these two things are a must. Discipline na zalya to hui paवचो ना. आणि dedication is a must कित्याक जशें बेंजामिनान सांगला किट घेवन घरा राव नाकाय। किट मेळटा तुमकां ते किट घेवन डेली प्रॅक्टिसा या हिंगा एकल्या एक बॉल दिता घराको स्कील वर्क प्रॅक्टीस कराय। आतां हांव भुरग्यां चयतालो वता होरे फुटवर्क बरो आहा, स्कील जगलिंग इज ऑल्सो रियली गुड, सो कंटिन्यू प्लेइंग लायक दीस। आतां नेक्स्ट 2017 वर्ल्ड कप जावपाचो आसा गोंया, सो कंटिन्यूस को प्रॅक्टिसा येताय तांकां सगळ्यो वर्ल्ड कपाच्यो मॅच तुमकां चोवपाक वतलो हिंगा जेन्ना गोंय जाताय तेदोणा। इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।